नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्याक येवकार. आज आमचे बरोबर एक असे गेस्ट आसात जे ह्या पॅन्डेमिका उपरांतच्या बिझनेस सिनारिओचेर गोंयांत आनी राष्ट्रीय स्तराचेर किती परिणाम जावपाक शकता हाचेर भासाभास करतले. आमचे बरोबर आसात गोंयांतले नामनेचे उद्देजक आनी एसोचेमाच्या MSME विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेरीश पै रायकार. मांगेरीश बाब, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पयली गजाल, तुम्ही कशें करून पळयतात ह्या संकटा कडेन आनी तुमचो स्वताचो लॉकडावन कसो चल्ला? आमचो लॉकडावन आयच्यान आमी इंडस्ट्री सुरू केले आमची, कित्याक आमी एन्सिलरी युनिट फॉर अ फार्मास्युटिकल आनी ताका लागून आमकां गरजेचें जालें हें चालू करप. कित्याक तांणी पळय जे आमी सबंद संवसाराक आज दिवपाक लागल्या त्यो पॅकेजींग करपाचो प्रिविलेज आमकां हांगा मेळ्ळ्या, त्या बद्दल ऑफकोर्स एक व्हडवीक आसा ती. पण अशें जेन्ना दिश्टी पडटा दोळ्या मुखार दोन गजाली येता की ल्हान उद्योग जो आसा तांकां हातूंत सगळ्यांत चड त्रास जावपाचो आसा. रिजन तुमकां सांगपाचें पयली गोश्ट म्हणजे हे सगळे खंयचोय धंदो जर तुमी पळयत जाल्यार तांचे कडेन सम सॉर्ट ऑफ रिजर्व्स आसता. व्हडले उद्योग आसा तांचे कडेन रिजर्व्स व्हडले आसता, पूण हे ल्हान उद्योग आसा ते रिजर्व केन्नाच तयार करूंक किंवा एक मांडणी करूंक पावनात. कित्याक सदांच हे हाता वयल्या पोटाचे जाल्ले आसता. चड करून अशें जाता की आतां तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार एक आतां म्हयनो आयलो की पगार दिता म्हणसर सुद्दां थोड्याच्या नाकी नवी येता. पण ही गोश्ट सगळ्यांच्या हातून जायना, सारासार जायना, पूण चड करून जाता. आतां एक हालींची गजालाक जाले, लॉकडावन जेन्ना जालें तेन्ना सरकारान सांगलें की सगळ्यांक हें दिवचें म्हणून, मान्य, सगळ्यांक नोकरेर दवरचें हेंय मान्य, कित्याक ह्युमॅनिटेरियन म्हणटा ते कितें तरी एक एस्पेक्ट आसूंकूच जाय. आनी त्याच बरोबर पयशे खंयच्यान हाडचे, कित्याक सगळीं सवंगां घेवं येता पूण पयशांचे सवंग घेवं येना. आज तुमकां एक सांगपाचें म्हळ्यार जेन्ना पळय 1 तारीख आयली, 2 तारखेक सगळ्या बँकांनी आपआपले इंट्रस्टाचे डेबीट मारले. ते जेन्ना डेबीट केले तेन्ना प्रश्न असो आयलो की पगार दिवपाक पयशे खंयचे. तेन्ना सगळ्यांनी बँके कडेन गेले. बँकेनी सांगलें पगारा पुरते आमी तुमकां वी वील अलाव यू ओवरड्राफ्ट. बरें आसा. ताजे मागीर लायटीचें बील आयलें, उदकाचें बील आयलें, टेलिफोनाचें बील आयलें, फाटली कोणाची ट्रान्सपोर्ट बिलां आसतात तांची आयलीं. अशें रेग्युलर पळय जी आसता ती आयली. आतां फुडल्या म्हयन्याचें हें चालत जाल्यार खुबशे इंडस्ट्री आयच्यान चालू जाले. 20 दीस बंद आशिल्ले. 20 दीस तांकां पयशे केन्नाच येवना. तर हे खंयच्यान हाडचो हो एक मेजर प्रश्न आसा. प्रश्न तो जालो. ताजे मागीर जे पळय माल तयार करून दवरिल्लो आसा तो खंय व्हरून घालपाचो होय एक प्रश्न जालो. दुसरें म्हणजे रॉ मटेरियल. आतां कितें आसता, एक चालंत वेपार आसता, चालंत धंदो आसता. सडनली ताका एक खीळ बसली. खीळ बसतकीर तो धंदो बंद जालो. ताजी बाजारांत ताजी गरज आसा काय ना हेंय कळपाक आतां कठीण जावपाक लागलें. आज तुमी पळयलां प्रत्येक जाण मनीस घरान आसा. घरान आसतकीर ताका विचार येता की बाबा आपूण आतां हें घेवंक वतालो ती खरीच म्हाका गरज आसा काय ना. तो ती आयची फाल्यांचेर घालता. आज प्रत्येक जाण आपआपले स्वताचे सांबाळून घेवपाक फुडें सरला. कित्याक ताका पयशांचे प्रत्येक आसा न्ही ती पयशांची गरज जाता. हांव ताका तातूंत कसलीच चूक म्हणिना. म्हणटकीर तो पयशे मोडटना सुद्दां एक गरजेच्या दृश्टीन पयलीं मोडटालो. म्हणजे कितें, खाण्या पिण्याच्या दृश्टीन, वखदाच्या दृश्टीन. आज तो फॉल्गां मारपाच्या दृश्टीन वचचोच ना. दुसरें म्हणजे ताका म्हणजे खंय हॉटेलान वचूं जाय, खंय ट्रॅव्हलिंग करूं जाय, हें सगळें कमी जातलें. हाका लागून तो एक सर्कल म्हणून आसता, ते सर्कल कंप्लीट जावंक पावना. आनी ताका लागून जो पळय धंदो असो आमी उठाव आयिल्लो आसा तो एक खीळ जी बसल्या ती फुडें सरतलो जाल्यार मातशें एक मदीं हें आयिल्ले भशेन, आडखळ आयिल्ले भशेन जाला. तर ही गोश्ट आमी पळयतकीर एक गोश्ट सांगता. हालीं वेबिनार, आमचे सेमिनार तुमकां खबर आसा होय वेबिनारूच चल्ला. तर सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन उलोवपाची म्हाका खूब हें मेळ्ळी, सवलत मेळ्ळी. जवळ जवळ 4 ते 5 आमचे हे जाले. एक गोश्ट खरी की तांणी प्रॉम्प्टली एक्शन घेतलें. तुमकां एक 2 गोश्टी सांगता हाजेर. एक म्हणजे कशी की पयल्याच दिसा आमची जेन्ना जाली तेन्ना आमकां दिसून आयलें की हजारांनी ट्रक रस्त्यार हायवेचेर उरल्या. आनी कित्याक इंटरस्टेट बॉर्डरी बंद जाल्ल्यो म्हणजे ताका क्रॉस करपाक मेळना. क्रॉस करपाक मेळना. तातूंत खुबश्यो गोश्टी अश्यो आसा. आतां देखीक भाजयेचे ट्रक सुद्दां ते पेरिशेबल पळय, तसलेच बाकीचे गोश्टी आसता ज्यो पेरिशेबल आसता.
अमक्या टायमार पाविल्ले आसूंक जाय, त्यो अमक्या टेम्परेचराचेर स्टोर जाल्ले आसूंक जाय, स्पेशली फार्मास्युटिकलाचे म्हणटा हांव तुमकां, किंवा आनी कोणाचे. ताका लागून इतलो त्रास जालो की, आनी थोडे कडेन तर ट्रक आनी टँकर सोडून ड्रायव्हर, कित्याक ते भियेले, प्रत्येकाक भंय हो मनशाक आसतात. तर अशा परिस्थितीन एक गोष्ट बरी घडली, म्हणजे इमिडिएटली सेम डे इव्हनिंग तांणी नोटिफिकेशन काढलें की असले ट्रक जे आसता तांकां इंटरस्टेट बॉर्डर क्रॉस करपाक दिवची. तर हे एक बरें जाल्लें आसा. पण तरी पूण ताजे मागीर मेजर पळय ट्रान्सपोर्टेशन आसा ताका खीळ बसली. आता गोंयच्या संदर्भात तुम्ही पळयात, गोंयान आमचे कडेन रॉ मटेरियल बँक ना. सगळ्यो गोष्टी आमच्यो भायल्यान येतात, रायट फ्रॉम स्टील, सिमेंट, केमिकल्स, तुम्ही खंयचीय गोष्ट घेया, सगळी आमकां रॉ मटेरियल भायल्यान येता. आनी भायल्यान आयिल्ल्या कारणान आमकां जर हे ट्रक मेळना, टायमार मेळना, किंवा आमकां यातायात करपाचो जर व्यवस्थित वेळार जर आमकां मेळना, जाल्यार तो एक मोठो प्रॉब्लेम जाता. आनी ताका लागून आमचे फुडले सगळे सायकल बिगडटा. तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार पॅकेजिंग इंडस्ट्री जी आसा ती पेपराचेर अवलंबून आसता. पेपर गुजरातांतल्यान येता, थंय मिल बंद पडली, थंयच्यान हांगा येना म्हणटकीर फुडले आमी कशे करतले, असोय एक प्रश्न तयार जाल्लो आसा. आता हळूहळू हे सगळे जाग्यार येतले, पूण जाग्यार येता म्हणसर सुद्दां ल्हान उद्योग जो आसा ताका खरोच हो मार बसलेलो आसा. आनी हाका लागून म्हाका जाल्यार दिसता की इंडियेभर गोंयांनी थोड्या प्रमाणात जातलो, की आमकां एस्टिमेट केल्या प्रमाणे मिनिमम 33% विल बी सीक. आनी हे सिकनेस पयस करपा खातीर 3 म्हत्वाच्यो गोष्टी आसा. एक म्हणजे आमी स्टॅबिलायझेशन फंड मागला. Now this is something new. This is not a regular funding from the banks. or स्टेबिलायझेशन फंडिंग म्हणजे कितें तर रेग्युलर फंडिंग जे असता ते कॅपिटल गुड्सा खातीर असता किंवा कॅश क्रेडिट म्हणजे रेग्युलर धंद्या खातीर असता. हे धंदो सेव्ह करपाक आणि सर्वाइव्ह करपाक तर ऑन अँड अबाव this fund there should be a stabilization fund which should be need based for every industry, small industry. Out generally because I am dealing with mostly small industry. So Taka Sarkaran sangle ki they are now coming out with a new concept which will give about 15 to 25% surplus to the small industry. And what survive जावपाक उपयोग पडटलो. आता हो सर्वाइव्ह जावपाक पाहिजे जेन्ना जाता तेन्ना ताका दोन गोष्टी जाय आसता. एक म्हणजे तो रेग्युलर इंटरेस्ट रेटान जर आयलो जाल्यार तो परवडपाचो ना. कित्याक पयलेच हो जें जाल्लें आसा हे जवळ जवळ 40 दीस पाहिजे बंद उरतले. ते 40 दिसाचो इंटरेस्ट बँक काय बंद करची ना, तो माथ्यार चालूच आसतलो. ताजेर ऑन अँड अबाव हो जर इंटरेस्ट पडलो जाल्यार इट विल बी अ डेथ नेल टू द इंडस्ट्री. सो वी आर रिक्वेस्टिंग की 5 ते 6% इंटरेस्ट ताका हे जावं. ते अजून आमचे तांणी मनार अजून तितलेशें घेवना, पूण घेतले अशी आशा हांव बाळगितां. दुसरी गोष्ट आसा की हो जेन्ना जाता म्हाका फाटले म्हजे सप्लाय केल्ले आसा ताजे पयशे दिवपाचे तोंड कोण दाखयना. ल्हान उद्योग आसा तो सदांच दुसऱ्या उद्योगाचेर सर्वाइव्ह जाता. एन्सिलरी आमी म्हणटात आमी आमकां. तर जेन्ना आमी सप्लाय करतात त्या इंडस्ट्रीचे पयशे जर आमकां वेळार येना जाल्यार आय डोंट नो वेर वी वील बी हेडिंग. आनी त्या खातीर सरकारान हाजेर एक म्हत्वाचो एक पावल उबरपाची गरज आसा की गव्हर्मेंटान स्वताचे पयशे पयलीं रिलीज करचे. ताजे फाटोफाट PSUs पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग तांणी पयले रिलीज करचे. नंबर 3 सगळे व्हडल्यो इंडस्ट्री ज्यो आसा तांकां तांणी कंपल्सरी हे दिवचे की आमचे जे पयशे आमचे म्हणजे ल्हान उद्योगाचे जे जे पयशे आसा ते अमक्या दिसां भितर रिलीज जावंकूच जाय. तर हे जर जालें आनी ताजे फुडें वचून आमचे आनी एक म्हणणें आशिल्लें की आतां GST म्हणपा आसा ते आमी प्रत्येक म्हयन्यान भरतात. तर बिल इनवॉयस जाल्या बरोबर आमी ते पयशे भरतात. ते आमी अपफ्रंट भरता, पूण तेन्ना आमच्या हातान पयशे आयिल्ले नासता. पण पयशे जेन्ना हातान आयिल्ले नासता तेन्ना हांव भरता म्हणजे म्हजेर डबल पेस जाता. तर ह्या खातीर आमकां सरकारान पयली एक स्कीम आशिल्ली गोंयच्या सरकारची तुमकां याद आसा की ही जी भरतात आमी पळय सेल्स भरतालो ताजो 75% युनिटाक दितालो तो आनी 25% सरकाराक वतालो. अशे पद्दतीची एक स्कीम जर हाडली 50-50 आज 50% म्हजे कडेन हातान उरून 50% हांव भरता आनी ते 50% भरपाक म्हाका 6 म्हयन्या नंतर
इन्स्टॉलमेंटान भरपाक म्हाका सवलत दिवची आनी ताजेर इंट्रस्ट आसचो न्ही, पेनल्टी आसची न्ही. हे जर ते केले जाल्यार तोय थोडोसो पयसो म्हज्या हातान उरतलो आनी तो म्हाका घोळोवंक मेळटलो. कित्याक एक गोष्ट आसा, ल्हान उद्योग पळय जे आसा ते पयशे धंद्याकूच वापरतात. हे सामकें हे जाल्लें आसा, म्हणजे सगळ्याक कळून आयिल्लें आसा. कॉम्प्लायन्स रेट इज व्हेरी हाय विथ स्मॉल इंडस्ट्रीज आनी तांचे इवन सिकनेस इज लो. म्हणून ह्यो गोष्टी आसा. आनी लास्ट इज प्रत्येक स्मॉल इंडस्ट्रीचे रिस्ट्रक्चरींग हे आज गरजेचें आसा. रिस्ट्रक्चरींग कित्या खातीर तर ताकाच खबर ना की तो खंयच्या लेवलाचेर खंयच्या पावंड्याचेर आसा आनी त्या खातीर ताजी खरी गरज, आयची गरज म्हणजे हे आतां एक नवो युनिट सुरू केल्ल्या भशेनूच जातलें. बरोबर. आज सुद्धा खुबशे इंडस्ट्री सुरू करपाक लागल्या, पूण तांचे प्रोडक्शन आज आनी फाल्यां येवचें ना, कित्याक क्लिनिंग आनी मशिनां जाग्यार हाडपाकूच 8 दीस वतले. तर हे सगळें जाता म्हणसर आनी ताजे उपरांत मागीर डिमांड स्टेबिलायज जावपाक जाय आनी तो कितलो परत येता तें पळोवपाक जाय. येतात. तरी पूण देर इज अ लायट एट द एंड ऑफ द टनल म्हणटा पळय, तोय हांव तुमकां एक मातशी गोष्ट थोडीशी सांगता. कित्याक वी हॅव बीन इन टच विथ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट अँड वी हॅव रिक्वेस्टेड देम की ल्हान उद्योगाक वयर काडपाक धंदो तुमी दिवंक जाय म्हणून. आनी धंदो तुमी कसो दितले तर हे जे तुमकां खबर आसतली चडशी डेलिगेशनां येता भायली, आनी जी डेलिगेशनां येता धंदो जाय किंवा प्रॉडक्ट जाय ती व्हडल्या इंडस्ट्री मेरेन सीमीत आसता. म्हणजे ल्हान उद्योगांपर्यंत ते पावत ना आनी तांकां कांय खबरूय आसना की बाबा कोणाची गरज कितें आसा, कोणा कडेन केन्ना वचपाक जाय, कांय कळना. ताका लागून आमी एक डिमांड केलो आनी तो तांणी मानून घेतलो आनी ऑलरेडी ताजेर काम चालू जाला की एक पोर्टल कॉमर्स मिनिस्ट्रीच्या हाजेर तयार जातलें ओन्ली फॉर एमएसएमई. तयार जालें तें, आतां ताजे फुडें घालपाची गरज आसा. आनी तातूंत कितें येतलें की ज्यो पळय इंडस्ट्रियल गरजो आसा भायल्या जगांतल्यान, म्हणजे खंयच्यो सगळ्यो म्हणजे UK म्हणा, US म्हणा, कित्याक तुमी पळयता सबंद जग आज टर्मोइलान आसा. सगळ्यो इंडस्ट्री वाताहात जाल्ल्या भशेन आसा आनी खुबश्या लोकांची नजर आज चायना कडल्यान उठून दुसऱ्या जाग्यांचेर पावल्या. हांव म्हणना फक्त इंडियेचेरच पावला, पण आमी तांकां सांगलें की आतां गरज आसा की इंडियेन सगळ्या कडेन वचून आमचे कडेन इतली क्षमता आसा हें दाखोवन दिवपाची. आनी त्या खातीर हालींच कॉस्को आनी वॉलमार्ट ह्यो मोठ्यो कंपन्यो युएसाच्यो जे टोटल सोर्सिंग करताले अमेरिकेच्यान, तांणी इंडिये कडेन लक्ष वळयलां. आनी आमच्या ल्हान उद्योगाक हांव मुद्दाम सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान की तांणी हाजेर लक्ष दिवचें. तांची कितें कितें गरज आसा ती पळोवची. आपले कडेन जाता जाल्यार ती एक क्षमता आसा जाल्यार वचचें फुडें. पूण ताजे फुडें आनी एक सांगता की सरकारान आनी एक गोष्ट केल्या. ते सरकार जाणा की तांची गरज जी आसा ती व्हडली आसा, ल्हान उद्योगा कडेन ती शक्य जावची ना. सो तांणी सांगलां की तुमी क्लस्टर उद्योग करा, म्हणजे 10 जाण एक जावन फुडें वचा आनी गव्हर्नमेंट वील सपोर्ट युअर क्लस्टर सिस्टम. दे वील गिव मनी फॉर दॅट. अँड देर इज नवी ही पळय जी हें आसा तातूंतल्यान पयशे घेवन एक 10 जाण एक जावन ताका जाय तशें, कित्याक मोठो जेन्ना धंदो मेळटा ताचे रिक्वायरमेंट आसा, तर तें करपा खातीर तांणी सांगलें की वी वील गिव दीस क्लस्टर मॅनेजमेंट. सो हे गोश्टी कडेन लक्ष दिवपाक जाय. म्हाका दिसता फक्त हेच न्ही तर बाकीच्योय कंट्रीची आमी गरज आसा ती पळोवची. आनी हो त्या प्रमाणे आमी रिऑगमेंटेशन करचें पडटलें. थँक्स अ लॉट मंगेश बाब. थँक्स अ लॉट. म्हाका दिसता ही आमची जी सिरीज आसा आमी चालू दवरया, कारण एक गजाल दिसता की हे सिच्युएशन सारकें वन टायम सिच्युएशन न्ही, दीस मायट बी अ प्रोलॉंग्ड सिच्युएशन. आनी जशे दीस येतात आनी जसो डेटा येता त्या प्रमाणे आमकां नवीन नवीन स्ट्रॅटजीज करत रावच्यो पडटल्यो. वी वील ऑल्सो ट्राय टू कम बॅक टू यू प्रॉबेबली एवरी 8 to 10 days, सो दॅट ह्यो ज्यो आयडियाज आसात आनी ह्यो ज्यो नवीन स्ट्रॅटजीज आसात त्यो सगळ्या म्हऱ्या पावची म्हणून आज उलयले आमचे कडेन. थँक्स अ लॉट. वी वील कीप डुईंग दीस डायलॉग so that everybody benefits. With our student, namaskar.